सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डॅनियल आनी मार्था भाज हांच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी गाब्रियल ट्रबासो आनी उर्सुला ट्रबासो हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया वॉरन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची 400 वर्सांची समारंभणी करता आसतना दर एकल्या आमच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात आल्तू चिकाली, एडविन मास्करेनेस आनी फामील, दाबोली, मिलाग्रिना कॉस्ता आनी फामील. देवान ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन आनी सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, सांडलोल्यांक देव सोदूंक येता आनी सांडलोली शेळी गुंवडी कसो तो सोदता आसतना ती मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जाता. देवाचे खुशालकायेन आमकांय जण एकल्याक वांटो आसा. जायते फावटी आमी घोडे सांडलोलीं जाल्या आनी देव आमकां सोदता तेन्ना आमी लिपून रावल्या. व जायते फावटी आमकां दुसऱ्यांक सोदूंक सांडलोल्यांक परतून हाडूंक सोयेक मेळ्ळा पूण आमी घोडे फाटीं पावलां मारल्या. असल्या चुकीच्या देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सगळ्यांच्या रोचणारा, तुजी सोडवण सोमेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केले. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोसान आमी तयार रावचें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलिता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिच्या चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्परांची हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरोण्यांत सर्वेस्पोर एक वाट तयार कोत्ता. अरोण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमार्ग करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकला पडूं दी. सगळीं उंच खडपां सोपट जमीन जावं दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर. आनी हांवें परतीपाळ केलो, कितें परगट करूं? आख्खें मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबीतकाय शेतांतलीं
फुलां येतलीं. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोंकता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, ओ पळे तुजो देव, पळे सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बळान सगल्या आपल्या हातान कोत्ता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताचे जोयताची सगलीं चिन्नां ताच्या फुड्यांत वतात. मेंढरा रोखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकीक मारून वत्ता आनी पोरां काडटल्यांक विसवाचो जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमी वयर देवाक सोदगितां गायात. परमेस्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेस्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दोतचें. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. परमेस्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सोर्ग सगलो आनंद बगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. फळां सोबीत पिकाळ जमीन, बुरकुटू आनंद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटू खुशाल बरीत. मुनसुबी प्रितुमीची सगली नीत संवसाराची, परजांची कोच्च्याक जोडटी. परमेस्वर होबले येता. जबाब, हो पळे तुमचो देव, बळ दाखोवंक तो येता. उद्गार. सोम्याचो दीस लागीं पावला. पळे आमची सोडवण करूंक तो येता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हया न्हय दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान सरल्या तिका सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हया न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो ओदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्यां भितरल्यो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. ह्या धाकटुल्यां भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका.
भाव भयणीनो, ही धाकटुली म्हणटात ती कोण? ही धाकटुली जावपाक शकता आमचे मदलीं जायतीं जाणां, वा आमी जोण एकलो जावपाक शकता. धाकटुली जी सांडटात, ही धाकटुली आयज जावपाक जाता इस्कॉलाचीं भुरगीं, कॉलेजीचीं भुरगीं. ही धाकटुली आयज जावपाक जाता आमच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वावर करतात ती. ही धाकटुली आयज जावपाक शकता जे कोण पर्यटक आसात ते, ट्रॅव्हलर्स आसात ते. ही धाकटुली आयज जावपाक शकता ह्या संवसाराची जी कोण मजा घेवपाक सोदतात ती. ही धाकटुली जावपाक शकता जी कोण आपल्या धर्माचेर, आपल्या धर्माची खरी शिकवण आसा ती कुशीन काडून धर्म जें कितें शिकयना तें आपल्याच आदावाक परगटपी. हे भाशेन हे धाकटुली म्हणटात तें उतर आमी जायत्या जाणांक लावपाक शकता. आनी धाकटुली म्हणटात ती सांडलोलीं. जाल्यार सांडलोल्यां सवें देवाची वागणूक कसली हें आमकां हेचें शुभ वर्तमान सांगता. हेचें पयलें वाचपूय आमकां दाखयता आमी आतां क्रिस्ताण्याच्या काळान आसा, आनी क्रिस्ताण्याच्या काळान हो बरवशाचो संदेश आमकां परतून परतून मेळटा. आमचो देव येता आमचे पासत आमकां सोदून काडून. आमी सांडल्यांत जाल्यार आमकां निटायेर घालूंक, जाग्यार घालूंक, परतून भरपाई करूंक. जाल्यार आमचो संवकार आसा गाय. जेन्ना हे 100 शेळयांतली एकली शेळी सांडली, 99 आसलेल्यो त्यो थंयच दवरून ती एकलेक सोदूंक हो गोवंडी गेलो, आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जालो. ही शेळी आसतली ताचे भितर आमी सरलो जाल्यार ही सांडलोली शेळी जेन्ना आपल्या ह्या गोवळ्याक आपणाशी येता आनी आपूण सांडलोली वा आपूण लागोन उरलोली आनी आतां तो आपणाक सोडयता, हें चिंतून कितली खुशाल जावंक ना जायत. तर एके वाटेन जरी तर गोवळी खुशाल जाला जाल्यार ही शेळी गोवंडी खुशाल जालो तेच्याहून चड खुशाल जाली आसतली. आमकां जेन्ना सोदून काडटात वो आमकां जेन्ना देव सोदून काडटा वो देवाच्या नांवान ह्या संवसारान जे गोवडी आमकां दिल्ले आसात ते सोदून काडटात, आमची गत कसली? खुशाल जाता आमी काय आमी आनीक लिपता? जी कोण सांडल्यांत तांकां सोदूंक सहकार दितात आमी, काय जी कोण सांडलोलीं आसा तांची टिका करून वो तांकां जी कोण सोदतात तांची टिका करून जें कितें बरेंपण जावपाचें आसा तें आडायतात आनी आनिकूय पाड घालतात? कसलीं मनशां आमी? तर आयचे भेटेन आमकां ही कृपा मागुया. सांडलोल्यांक सोदूंक आमी सगल्यांनी हातभार घालूंक, आनी जी कोण सांडलोलीं आपणाक सोदून काडल्यार पुरो हे आशेन रावतात तांकां खेरीत भाशेन ही देवाची कृपा फावो जावंक हे भेटेन आमी मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा,
खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां उबार आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सुटवणारा आमची सुटवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सांडलेली शेळी
परतून मेळ्ळी तेन्ना गवळ्याक खूब खोस जाली. आमी गवळ्या बरोबर सांडलोल्यांक सोदूंक आनी आमीच सांडलोलीं आसात जाल्यार गवळ्याक आमी मेळूंक आमकां कृपा मागुया आनी बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या सदां पवित्र जावं, शराज आमकां तुजी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लुबदूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कारण घेऊया G8 पेज नंबर 100. G8. जेजू सोम्या सोडोया आमकां